कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। भाजप मगो पक्षामध्ये युती तुटली अशें आपणें केन्नाच म्हणूंक ना। दोनूय पक्षांमदी युती कायम उरतली। युतीचो निर्णय पुरायपणान केंद्राचो आसतलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां। मांद्रे आनी प्रियोळ मतदारसंघ भाजपा कडेन उरतले ह्या मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत राजकीय खवदळ निर्माण जाल्लो। दुसरे वटेन जीत आरोलकराक मोगोचो अध्यक्ष करूं येता, पूण मोगोच्या घटने प्रमाण अध्यक्ष जावचे खातीर पक्षाचो वांगडी जाल्या उपरांत 6 वर्सां पुराय जावपाक जाय अशें मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराचें म्हणणें। मांद्रे आनी प्रियोळ मतदारसंघ भाजपा कडेन उरतले ह्या मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटा उपरांत राजकीय खवदळ निर्माण जाल्लो। तातूंत भर म्हूण भाजपाक मोगो कडेन युती करपाची कसलीच गरज ना अशें मंत्री गोविंद गावडेन म्हणिल्लें। मात दोनूय पक्षां मदली युती तुटली अशें आपणें सांगूंक ना। युतीचो निर्णय पुरायपणान केंद्राचो आसतलो। भाजप आनी मोगो मदीं कसलोच वाद ना, ताका लागून दोनूय पक्षां मदीं युती ही उरतलीच अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां। मजगतीं मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार जीत आरोलकरान मोगोचो अध्यक्ष जावपाची इत्सा परगटायली। उपरांत मोगो पक्षाक कापास्ताद आसा जाल्यार पक्षाचें अध्यक्षपद जीत आरोलकराक दिवचें अशें आव्हान मंत्री गोविंद गावडेन मोगोक केल्लें। ताचेर मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान प्रतिक्रिया दिल्या। तांचे म्हणणे प्रमाण जीत आरोलकराक मोगोचें अध्यक्षपद दिवं येता, पूण मोगो पक्षाच्या घटने प्रमाण अध्यक्ष जातलो जाल्यार पक्षाचो वांगडी जाल्या उपरांत 6 वर्सां पुराय करप सक्तीचें आसा। जीत आरोलकराक अध्यक्ष कर अशें सांगपाचो अधिकार गोविंद गावडेक ना अशें दीपक ढवळीकारान सांगलें। भाजपा मोगोपा मदीं सुरू आशिल्ल्या युतीच्या कोफुसावाचे फाटभुंयेर ढवळीकार भावांनी दिल्ली वचून भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली। हे भेटीन गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन सुरू आशिल्ल्या राजकीय घडामोडींचेर तशेंच युती विशीं जाल्ल्या राजकीय स्टेटमेंटाचेरूय उलोवप जालें। भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी हाची दखल घेतिल्ल्याचे ढवळीकार भाव सांगतात। मोगोक भाजपा कडेन युती करपाची ना जाल्यार तांकां ताची वाट मेकळी आसा अशें स्टेटमेंट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्लें। ताचेर मोगोपा फुडारी सुदीन ढवळीकारान मोवाळ भुमिका घेत मुख्यमंत्र्याक कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर तशें उलोवचें पडटा म्हूण प्रतिक्रिया दिल्या। ते उपरांत मंगळारा सुदीन आनी दीपक ढवळीकारान दिल्लींत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली। सरकारी येवजण्यांचो लाभ लोकांक मेळोवन दिवपाक दुर्लक्ष करपी कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या। जे कर्मचारी कामां करिनात तांच्या आड कागाळ करपाक पंचायतींनी फुडें येवचे अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। कारापूर सरवण पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो। गांवांतल्या लोकांक दर एका सरकारी येवजणेचो लाभ मेळपाक जाय। सरपंच, पंच हांचे सयत तलाटी, पंचायत सचिव, समाज कल्याण तशेंच हेर खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची ही जबाबदारी आसा। जे कर्मचारी कामां करिनात तांच्या आड कागाळ करपाक पंचायतींनी फुडें येवचे अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें।
कारापूर सरवण पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. सरवण गावात रस्त्या कुशीक साचिल्लो कोयर पळोवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे सामके तिडकले. ह्या मुद्द्या वयल्यान मुख्यमंत्र्यान कारापूर सरवण पंचायतीचेर फोग काडलो. कोयराच्यो राशी पळयल्यार पंचायतीक लज दिसपाक जाय अशें म्हणपाकूय मुख्यमंत्री फाटीं रावले नात. कारापूर पंचायत वाठारांत येवपी सरवण गांवांतल्या अंतर्गत रस्त्याचेर कोयर उडोवपाचे प्रकार दिसान दीस वाडत आसा. सध्या तर रस्त्या कुशीक साचिल्लो कोयर पुसून घाण पातळ्ळा. मंगळारा एके कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री सरवणच्या रस्त्यान येतना तांचे नदरेक हो प्रकार घडलो. हो कोयर पळोवन मुख्यमंत्री सामके बेजार जाले. कारापुरा जाल्ले कार्यावळींत उलयतना मुख्यमंत्री दोतोर सावंत हाणें मनांतलो खतखत भायर काडलो. गांव नितळ दवरपाक पंचायतींनी फुडाकार घेवचो असो उलो लेगीत मुख्यमंत्र्यान मारलो. तांबडी सुर्ला भेट दिवपी पर्यटकांक ह्या फुडें शुल्क फारीक करचो पडटलो. तांबडी सुर्ला हो वाठार नितळ उरचो हे खातीर हांगा भेट दिवपी दर एक मनशान फाटल्या 10 रुपया कचरो शुल्क घेवपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. पर्यटकां कडल्यान जावपी कोयराचो विलो लावपाक पंचायतीक परवडनाशिल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. नावेली नागमोडो वाठारांत फाटलीं 7 वर्सां जालीं सिवरेजीच्या पायपलायनीचें काम सुरू आसा. दर वर्सा ह्या सिवरेजीच्या अर्दवट कामाक लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटात अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. मार्च 31 मे मेरेन हे काम पुराय करून येरादारी खातीर हो रस्तो सुरळीत करपाचें आश्वासन संबंदीत प्राधिकरणान दिल्लें. मात सिवरेज प्लांट लागीं आसून लेगीत जर नावेली थळाव्यांक हे समस्येक तोंड दिवचें पडटा आसत तर हेर वाठारांतल्या लोकांचें कितें जाता आसतलें काय असोय प्रश्न ह्या वेळार सर्वेश नार्वेकारान उप्रासलो. वाळपय पुलिसांनी मंगळारा टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलिसांनी ही मोहीम राबयली. वाळपय सयत होंडा केरी भागांत लेगीत पुलिसांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयिल्ल्याचें कळटा. कामा निमतान गोंयांत येवन भाड्याच्या कुडींत रावपी लोकांचेर निगराणी दवरपा खातीर ही मोहीम खूब म्हत्वाची आसा. राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुको थांबोवचे खातीर सरकारान टेनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचें केलां. भायल्यांतल्यान आयिल्ल्या लोकांक रूम भाड्याक दिवच्या आदीं तांचें वळखपत्र आनी गरजेचे डॉक्युमेंट घर मालकान घेवप गरजेचें आसा अशें पुलिसांनी स्पश्ट केलां. गोंय पर्यटन खात्याच्या जोड पालवान मडगांवां आख्या वाठारांतल्या साही धाम ह्या श्री साईबाबांच्या देवळान मूर्ती प्रतिश्ठापनेच्या रौप्य महोत्सव सुवाळ्याक सुरवात जाली. हो सुवाळो 1 एप्रिल ते 7 एप्रिल मजगतीं आयोजीत जातलो. ह्या निमतान सुवाळ्याच्या पयल्या दिसाक सकाळी श्री साईबाबांच्या मुर्तींची विधिवत पुजा करून दनपारां भक्तां खातीर महाप्रसाद जालो.
मांद्रे आनी प्रियोळ मतदारसंघाविशीं मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत राजकीय मळार खवदळ पडिल्लो. तातूंत आनीकूय भर म्हणून मोगो पक्षाक कापासतात आसा जाल्यार पक्षाचें अध्यक्षपद जीत आरोलकाराक दिवचें अशें आव्हान मंत्री गोविंद गावडेन ढवळीकर भावांक दिलें. ते उपरांत मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान प्रतिक्रिया दीत अध्यक्षपदा खातीर पक्षाचो वांगडी जावन 6 वर्सां पुराय जावपाक जाय म्हूण सांगिल्लें. मजगतीं आपल्याक मोगोवपाचो वांगडी जावन 2 न्हय तर 3.5 वर्सां पुराय जाल्यात अशें जीत सांगता. दीपक आनी सुनील ढवळीकरान आयज मेरेन बरे तरेन हो पक्ष सांबाळिल्लो आसा. तेन्ना जर अध्यक्ष बदलपाक जाय अशें तांकां दिसता आसत तर तो तांचो निर्णय. पण मोगो पक्षाचो अध्यक्ष नेमपाचो निर्णय केंद्रीय समिती घेता. आपल्याक अध्यक्षपद दिलें तरी ही जबाबदारी स्विकारपाक आपूण तयार आशिल्ल्याचें जीत सांगता. दीपक आनी सुदिनाचे दिल्ली वारीची आपल्याक कल्पना आशिल्ली. आपूण भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस PL संतोष हांकां मेळपाक वता हें ताणें आपल्या कानार घातिल्लें अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. दुसरे वटेन मंत्री गोविंद गावडेचे मोगोचे बाबतींत जे उलयलां हें तांचें वैयक्तीक मत आशिल्ल्याचें दामू सांगता. ताडमाड घुमटी ते टॉंग जंक्शना मेरेनचो रस्तो सोडलो जाल्यार स्मार्ट सिटींतल्या रस्त्यांची कामां लागीं पुराय जाल्ल्याचें स्मार्ट सिटीचो मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीज सांगता. निमणे टचअप आनी बारीक सारीक दुरुस्तीची कामां 31 मे मेरेन पुराय करतले अशें तांचें म्हणणें. स्मार्ट सिटींतल्या रस्त्यांची कामां 90% पुराय जाल्यात. ताडमाड घुमटी ते टॉंग जंक्शना मेरेनचो रस्तो करपाचो उरला. तोय रस्तो जाता तितले बेगीन पुराय करतले. सिवरेजीचेच काम उरलां. हें काम पुराय जालें काय रस्त्याचें काम हातीन घेतलें. स्मार्ट सिटीचो मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीज सांगता. तशेंच रायबंदर फेरी धक्क्याचें काम पुराय जालां. बेगीनच हो धक्को न्हय येरादारी खात्याचे सुवादीन करतले अशें तांचें म्हणणें. स्मार्ट सिटीची डेडलाईन सोंपली आनी नेमके एप्रील फुलाच्या मुहूर्तार परतून पणजेकारांच्या पदरांत निराशा पडली. पणजे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन स्मार्ट सिटीच्या प्रशासनाचो निशेध केलो. बाबत दर्जाचें काम तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामाची मुदत सोंपिल्ल्यान काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिगीज हांकां जाग मागपी निवेदन दिलें. काल स्मार्ट सिटींच्या कामाची डेडलाईन सोंपली तरी पणजे स्मार्ट सिटी करपाचें काम अजूनय अर्दवट आशिल्ल्यान आपाच्या अमित पालेकरान परत एक फावट सरकाराचेर फोग काडलो. एप्रील फुलाचें औचित्य साधून भारतीय जनता पार्टीन लोकांक पिशान काडला असो आरोप आपाच्या अमित पालेकरान केलो.
बेकायदेशीर बांधकामाविषयी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची राजगाव पंचायतीच्या ग्रामसभेत चर्चा झाली. गोंयकारांनी बेकायदेशीरपणान बांदिल्ली बांधकामां सरकारान नियमित करची अशी मागणी आजगावच्या थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. पंचायत तसेच कोमनदाद समितीन आमच्या मागणीक तेंको दिवचो अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच ह्या बांधकामाक कायदेशीर मान्यताय दिवची अशेंय लोकांनी ग्रामसभेत उक्तायले. मंगळारा आजगाव पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली. कदंबा महामंडळान जुलय मेरेन आनीक 47 इलेक्ट्रीक बसींची भर पडटली अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिल्या. कदंबा पुराय गोंयांत पावल्या आसून तरी कांय गांवगिऱ्या वाठारांनी कदंबा बसींची सेवा उणी पडिल्ल्यान कदंबा महामंडळान आनीक बसी वळोवपाचो निर्णय घेतला. गोंयभर एकूण 592 कदंबा महामंडळाच्यो बसी आसात. तरी गोंयच्या कांय भागांनी कदंबा बस सेवेचो उणाव बसता. येरादारीचो ताण कमी करपा खातीर पुराय गोंयांत कदंबा बसीचो वापर गरजेचो आसा. तशेंच कांय वाठारांनी कदंबा बस सेवेचो उणाव भरून काडपा खातीर आनीक 300 बसींची गरज आसा. फायदो आनी लुकसाण पळयनासतना कदंबा महामंडळ लोकांच्या सुविधे खातीर आपली सेवा बजायता. ह्या खातीर कदंबा सेवेचो उणाव भासपी वाठारांनी 2027 मेरेन बसी उपलब्ध करून दिवपाचो विचार आशिल्ल्याचे कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार सांगतात. फाटल्या 5 आर्थीक वर्सांत गोंयकारांच्या बँक बॅलन्सांत 36,125 कोटी रुपयांची वाड जाल्या. हाचोच अर्थ बँक ठेवींत वर्साक सरासरी 7,225 कोटी रुपयांची वाड जाल्या. 2020-21 वर्सा गोंयकारांच्या बँकांतल्यो ठेवी 85,235 कोटी रुपयांच्यो आशिल्ल्यो. 30 सप्टेंबर 2024 अखेरेक तातूंत वाड जावन त्यो 1.21 लाख कोटी रुपया जाल्यात. वयल्या काळांत बँक ठेवींनी 42.38% वाड जाल्या. आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मदल्यान ही माहिती मेळ्ळा. अहवाला प्रमाण आर्थीक वर्स 2021-22 वर्सा बँकांनी ठेवींच्या स्वरुपान 93,618 कोटी, 2022-23 वर्सा 1.1 लाख कोटी जाल्यार 2023-24 वर्सा 1.12 लाख कोटी रुपया आशिल्ले. 30 सप्टेंबर 2024 अखेरेक राज्यांतल्या एकूण ठेवी पैकी हातूंतली 67.54% ठेवी ह्यो भौशीक मळावेल्या बँकांनी आसात. गोंयांत काजवाची लागवड आनी ताची देखरेखी खातीर राज्य फलोत्पादन अभियाना खाला राज्यांतल्या काजेकारांक फाटल्या 3 वर्सांत 99 लाख इतली निधी फावो जाल्या. जाल्यार दक्षिण गोंयांत काजवांचे देखरेखी खातीर काजू आनी कोको उदरगत संचालनालय कोची हांचे कडल्यान वर्स 2024-25 खातीर रुपया 14.34 लाख इतलो निधी मेळ्ळा अशी माहिती शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयान दिल्या. हे येवजणेच्या सगळ्या उपक्रमाची अंमलबजावणी काजू आनी कोको उदरगत संचालनालय कोची हांचे वरवीं जाता. 90 हेक्टर जमनीत बरी पिकावळ दिवपी प्रजातीच्या काजूची लागवड करून आनी फाटल्या वर्सा 88 हेक्टरांत लायिल्ल्या काजवांची देखरेख करपा खातीर दक्षिण गोंयच्या सांगे, केपें आनी काणकोण मालांतल्या काजेकारांक 14.34 लाख मंजूर केले. नव्या वर्साची सुरवातेक तेल कंपनींनी एलपीजी गॅसाच्या मोलांत कपात केल्या. 19 किलांच्या व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडराचें मोल 41 रुपयांनी उणें करपाचो निर्णय घेतला. हे नवे मोल आयच्यान लागू जाला. हे दर कपातीच्या निर्णयाक लागून डाबे, रेस्टॉरंट्स आनी हॉटेल वेवसायिकांक थाकाय मेळ्ळा. हे कपाती उपरांत मुंबय वेवसायीक गॅस सिलिंडरांचो दर 1,714.50 रुपया जाला, जो आदी 1,755.50 रुपया आशिल्लो. जाल्यार कोलकाताक 19 किलांच्या सिलिंडराचो दर 1,872 रुपया जाला, जो आदी 1,913 रुपया आशिल्लो. चेन्नय 1,924 रुपया जाला. दिल्लींत 1,762 रुपया, जो हे कपाती पयलीं 1,803 रुपया आशिल्लो. मजगती घरगुती 14.2 किलांच्या गॅस सिलिंडराच्या दरांत कसलोच बदल जावंक ना. ह्या सिलिंडराचो दर दिल्लींत 803 रुपया आसा.
अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागान एका अमेरिकन कंपनीक भारतांत अणु उर्जा प्रकल्पाची संयुक्तपणान रचना आनी बांदावळ करपाची निमाणी मान्यताय दिला। हे भारताचे व्हडले राजनैतिक जैत म्हणून पळयतात। पण संयुक्तपणान डिझायन केल्ले आनी तयार केल्ले अणुभट्टे अमेरिकेच्या सरकाराचे पूर्वलिखीत संमती बगर भारतान वा अमेरिके भायर हेर खंयच्याच देशांत परतून हस्तांतरीत करचे नात अशें अमेरिकेन अट घाल्या। भारत आनी अमेरिके मदीं 2007 वर्सा जाल्ल्या नागरी अणुकेंद्रीय कबलाती खाला ही मान्यताय मेळ्ळी। आता मेरेन भारत अमेरिका नागरी अणुकेंद्रीय कबलाती प्रमाण अमेरिकन कंपनी भारताक अणुभट्ट्यो आनी उपकरणां निर्यात करपाक शकताली। पण भारतान खंयचेच डिझायन काम वा अणुकरणां तयार करपाक बंदी आशिल्ली। डिझायन उत्पादन आनी तंत्रज्ञानाचें हस्तांतरण पसून सगळें भारतान करचें असो भारतान सातत्यान आग्रह धरला। झारखंडातल्या साई बंगजान 2 मालगाड्यांचे एकमेकांक धपको दिलो। सोमारा फांतोडेर 3 वरांचेर हो अपघात जालो। तातूंत दोनूय ड्रायव्हरांक मरण आयले तर सुरक्षेन गुंथिल्ले 4 CISF जवान जखमी जाले। एक मालगाडी रुळाचेर उबी आशिल्ली मजगतीं त्याच ट्रकाचेर दुसरी मालगाडी आयली। हाका लागून दोनूय गाडयांनी एकमेकांक मुखारच्यान आदळ्ळे। जखमींचेर बरहात सदर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। धपको बसल्या उपरांत कोळशान भरिल्ले मालगाडयेक उजो पेटलो तशेंच डबे रुळावेल्यान विसरले। घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो घडणुके सुवातेर पावल्यो आनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो। मजत काम सुरू आसा। मावळिंगेच्या चामरकोण वाठारांत जाल्ल्या स्वयं अपघातान मिनी ट्रक पुलांत कोसळ्ळो। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वेळारूच मजत कार्य करून ट्रका मदीं अडकून पडिल्ल्या ड्रायव्हराची सुखरूप सुटका केली। अंबावली केपेंच्या दामोदर वेळीपाची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल। वेळीप हो गवणे काम करूनय काजीच्या सिजनान मोठ्यांचो रोस काडपाचें काम करता। ह्याच धंद्याचेर तो आपले घरच्यांचें पोट भरता। अंबावली केपेंचो हो दामोदर वेळीप गवणे काम करून काजींच्या सिजनान तो मोठ्यांचो रोस काडपाचें काम करता। सकाळी गवणे काम करून रातचे वेळार मोठ्यांचो रोस काडटा। रोस काडपाक खंय तो मोठे कुशीकच्या गांवांतल्यानूच हाडटा। मोठ्यांचो रोस काडून तो दुसऱ्याले पाटयेर सोरो काडपाक दिता। हे काम करपाक दामोदराक ताची घरकान आनी चली मजत करता। ह्याच धंद्याच्या उबाराचेर तो आपल्या घरच्यांचें पोट भरता म्हूण दामोदर सांगता। सनबर्नाच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 3 वर्सांत सरकारी तिजोरीन 3,95,00,000 रुपयांची येणावळ आयली। कोरोनाक लागून 2020-21 अशी 2 वर्सां सनबर्न महोत्सव जालो ना, पूण उपरांत 2022-24 मजगतीं गोंयांत सनबर्न महोत्सव जालो। सनबर्नाच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 3 वर्सांत सरकारी तिजोरीन 3,95,00,000 रुपयांची येणावळ आयली अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या। सनबर्न महोत्सवांतल्यान फाटल्या 5 वर्सांत कितली येणावळ आयली काय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान पर्यटन मंत्र्याक विचारिल्ल्या अतारांकीत प्रश्न विचारिल्लो। ताका पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन लेखी जाप दिल्या। कोरोना काळांत 2020-21 वर्सा सनबर्न महोत्सव जावपाक शकलो ना। उपरांत 2022-24 मजगतीं गोंयांत सनबर्न महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान सरकारी तिजोरेन सुमार 4 कोटी रुपयांची भर पडिल्ल्याचें तातूंत म्हटलां।